ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम विद्याधिराज स्वामी तांगेल चरणात मागील नमन आणि महान वैष्णवांगल्या तिरोभाव महत्वाचा असता। ज्या वेळेला तांगेला आविर्भाव झालेला असता, जन्म झालेला असता, आमका कळना ते कोण असते, कितलं महान असते म्हणून जाल्यार तांगेल्या जग सोडताना आमक सगळं गुप्त असता ते कितलं महान असते। त्यामुळे महान वैष्णवांगल जीवनांतू तांगेल जन्म पुण्यतिथी ते महत्वाचं असताची जाल्यार तांगेले तिरोभाव हे महत्वाचे असता, जास्त महत्वाचे असते। तांगेल चरणात नमन करून हांव प्रवचन प्रारंभ करता। म्हाका विषय मेळिल्लो की नवीन भक्तांक कृष्ण भक्तींतू कशी आमी प्रेरणा दिवका। आता आमी स्वतः श्री कृष्ण भक्ती करत असती आणि आमी अनेक लोक मेळतात ती आमी तांकां भक्ती बद्दल उलोवचे प्रयत्न करता ती तुम्ही जप करा, तुम्ही कीर्तन करा ती घरांतू आणि अशें करून तांकां समजोवचे प्रयत्न करता ती। थोडे लोक स्वीकार करतात ती, थोडे लोक करना ती आणि जे लोक करतात ती थोडे लोक उत्साहाने करतात ती, थोडे चिके कमी उत्साहान करतात ती, अशी असता। त्यामुळे ती बहुतेक ह्या प्रश्न म्हाका विषय दिलेले राधाकुंड प्रभूने की कशी नव भक्तांक उत्साह दिवका, प्रेरणा कशी दिवका तांकां भक्तींतू सुदृढ करूक आमी कल करूयेद अशी आयचो विषय आसा। पयले आमी ह्या विषयावर चर्चा करका की नवीन भक्त म्हळ्यार कसले, म्हळ्यार कोण। आमकां दिसता की ज्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र जप सुरू करणे किंवा सुरू केलेले असल्यार जाल्यार तांकां तितलं आत्म ज्ञान ना आणि तांगेलो आध्यात्मिक अभ्यास साधना तितली ना, ते नवीन भक्त म्हणून एक दृश्टीन ते बरोबर असते। जाल्यार अनेक जन्माचे दृश्टीन बघितल्यार आमकां कळना की आता आमगेर मुखार जो माणूस आसा, व्यक्ती आसा, कितले जन्मापासून तो भक्ती करता आसा आणि आता ह्या जन्मांतू तागेला तो प्राण त्याग करेपर्यंत तागेले कितली प्रगती जातली आमकां गुतना, भविष्यांत कल जावचेस म्हणून आमकां गुतना। आता आमकां दिसता हांव नवीन आसा जाल्यार
तो एकदम प्रगती करून मुखार वतलो आणि आमचे मुखार वचून तो देवाला धावा पोवून जातलो आणि आमी हांगा आसतली अशी असू शकता. त्यामुळे ते कोण नवीन आणि कोण जुनं भक्त सांगचे म्हळ्यार कठीण. आमी एक दृश्टीन पळयल्यार कृष्ण प्रेम देवाला शुद्ध प्रेम प्रेम अवस्था जी आसा ते इतलं उंच आसा आणि इतलं दूर दिसता आमकां की आमकां हेचे मनांत तो विचार येता की आमी नवीन भक्तच आसा ते. कृष्ण प्रेम हा जो उद्देश आसा इतलो उंच आसता उद्देश की ताका प्राप्त करचे म्हळ्यार मस्त वर्स लागतले, कितले जन्म लागतले कोणाक खबर. अशी केन्ना केन्ना आमकां दिसून येता. त्यामुळे ती आम्ही स्वतःकय नवीन भक्त मानून घेतलाय त्यात काही चूक ना. त्यावे बरोबरच आसा. भक्ती मार्ग हा एक जन्माचा प्रश्न नाही. अनेक जन्माचा प्रश्न. त्यामुळे ती भगवद्गीतेंतू श्री कृष्ण म्हणतात ती पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः. पूर्व अभ्यासेन म्हणजे पूर्व जन्मांतू आम्ही भक्तीचा अभ्यास किंवा साधना केल्लेली मिती ह्या जन्मांतू आमकां श्रीकृष्णांगल भक्ती मार्गा प्रतीची काय एक स्वाभाविक एक आकर्षण उत्पन्न जाता हृदयांत. भक्तांगल संग मेळ की एकदम ते उत्पन्न जाता. तरी आशिल्लो आसता पयलीं दोन आशिल्लो आसता जाल्यार ताची काय विकसीत करूंक एक निमित्ताची गरज आसता आणि भक्तांगल संगांत येना पळय त्या विकसीत जाता आणि अशें करून भक्तांगल संगांत येवन मागीर आमी प्रगती करता ती. तर त्या दृश्टीन पळयल्यार की आमी अनेक जन्म करून आमी अभ्यास करता आसा ती प्रॅक्टीस म्हळ्यार अभ्यास साधना करता आसा ती त्यामुळे ती आमी एकदम जुने भक्त आसा ती. जाल्यार आमी कृष्ण प्रेमाचो उद्देशाच्या दृश्टीन आमी पळयल्यार आमी एकदम नवीन भक्त आसा. कोण केन्ना देवाला धामा परत वतलो आमकां सांगूं जायना. त्यामुळे ती आमगे मुखार कोण व्यक्ती येता आणि तागल स्तर कसला तावे आमकां सांगूं जायना. आतां तात्पुरते आमकां दिसता की हो नवीन आसा आणि हांव वरिश्ठ आसा आणि हांव इतलो वर्स दोन हांव जप करता आसा हांवें अजुनी सुरू करनी म्हळ्यार हांव वरिश्ठ आसा हाच्या पेक्षा. जाल्यार आतां वेळ वता रावता आणि नंतर कोण कितलो प्रगती करता ते काय सांगूं जायना ते. त्यामुळे ती आमकां हेचे मनांतू विचार करता. आणि दुसरें म्हळ्यार की आमी भक्तींत येतात कशी आणि भक्तांगल संगांत आमी येतात कशी. हांव संक्षेपात सांगितलं त्या पूर्वाभ्यासेन तेनैव म्हणून ते पूर्व अभ्यासेन. ह्याचे बद्दल एक 3-4 श्लोक आसा ते आणि हे महत्वाचे आसा ते. चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामीक सांगता ती चैतन्य चरितामृत संसार भ्रमिते कोनो भाग्य के हो तारे नदीर प्रवाहे जनो काष्ठ लागे तीरे. ते म्हणतात ते की जे जीव आस पळय आत्मा ते एक देह त्याग करून एक दुसऱ्या देहांत प्रवेश करता, दुसऱ्या देह त्याग करून तिसऱ्या देहांत प्रवेश करता. अशी जन्म मृत्यू चक्र चलतं असता. अनेक जन्मापासून अनादी काळापासून हे चालूच आसा. आणि हे एक भवसागर किंवा एक न्हंय आसा नदी त्यात आमी वाहून वता आसा ती एक जन्मापासून दुसरा दुसऱ्या जन्मापासून तिसरा अशी चलतं आसा अनादी काळापासून. आणि अशी आमगेल कर्मानुसार आमकां एक पूर्व जन्म मेळटा, एक शरीर मेळटा, एक कुटुंब मेळटा, एक योनी मेळटा, एक परिस्थिती मेळटा आणि परत अशी आमी कर्म करता ती आणि ताचे नंतर आनी एक जन्म मेळटा अशें करून आमगेले अनेक जन्म वता ती. तरी अशीची ह्या संसारांतू अशी आमी भ्रमण करता आसतात ती भोंवता आसतात आमी. आता रस्त्यार
लोक आम्ही ज्यावेळी रस्त्यार वतात ती आम्ही आमकां दिसता की मस्त लोक हांगा थंय वत असता ती नव्हे. आणि कोणाक विचारले तू खंय वतस म्हळ्यार हांव त्या जाग्यार वता. दुसऱ्याक विचारले तुमी खंय वता ती हांव हय हांगा वता. जाल्यार अशी अनेक व्यक्ती असता ती ताका विचारले तू खंय वता ती म्हाका गोतना अशी हांव फिरता आसा. ती जी दशा आसा ते सगळ्या जिवात्मांगल दशा. आता भ्रमण करता आसा ती संवसारांत तूं जगांत तूं जाल्यार खंय वता ती कल्ल्याक वता ती काय गोतना तांकां. अशी कर्म करता ती एक जन्म घेता ती अशी करता 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 किती कोटी कोटी जन्म जाता वतात. तरी अशी संसार भ्रमिते अशी भोवन भोवन भ्रमण करून कोण संसारांतू कोण भाग्य भाग्ये कले एक भाग सौभाग्य जाल्ला कोणाल्या जिवनांतू खंयचे एक अमुक जिवात्माल्या इतिहासांतू तर केहो तारे ते भवसागर समुद्र संसार समुद्र तो पार करता तार करता तारे म्हणजे म्हळ्यार तो पार करता. कशी पार करता तर चैतन्य महाप्रभू एक उदाहरण दिता ते नदीरा प्रवाहे ज्यानो काष्ठ लागे तीरे. आता एक न्हंय आणतो किंवा नदींतू आता लाकूड कुडके असतात ती किंवा तण असतात झाडा फांदी असतात ती लहान लहान सगळ्या त्या वाहून वतात ती त्या न्हंयाला नदीच्या तरंगांतू त्या वाहून जातात ती आणि अनेक अशी असतात ती तांतू थोडे हांगा थंय केन्नाय येवन तीराक स्पर्श करतात आणि तीरा येतात नदील तीराक थोडे अजून वाहून जातात ती आणि थोडे नदीक स्पर्श तीराक स्पर्श करतात ती तशेची संसारांतू भ्रमण करता करताची कोटी कोटी जिवांतू एक कोणी भाग्यशाली जीव असता भाग्यवान जीव असता तो येवन संसाराच्या तटार भवसागर पार करून तो तटार येता आणि हे कशें जाता हे देवाले कृष्णाला भक्तान संग आता ताका मेळटा ज्यावेळी तागल वेळ जाता तो तयार असता तागल वेळ जाल्लेलो असता की भक्तांगल संग म्हाका मेळका म्हणून त्यावेळी मागीर तो भक्तांगल संगांत येता. अक्रूर नाम तुम्ही सगळ्यांनी ऐकल्या नव्हे. अक्रूर आयिल्ले मथुरा पासून वृंदावन कृष्णांक परत घेवन वचूक मथुरा तर अक्रूराला एक श्लोक असा सुंदर श्रीमद भागवतांतू मैवं ममाध्यस मैवं ममाधम मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन मा एवं मम अधमस्यापि स्याद् एव अच्युत दर्शनम मम अधम अस्य म्हणतात ते अक्रूर की हांव एकदम अधम असा अधम म्हळ्यार एकदम पापी असावं त्यामुळे हांव विचार केलेला आहे की मगले केन्नाय अच्युत म्हळ्यार श्री कृष्णांगल दर्शन जायच ना केन्नाय तरी मगल सारखे जीवाकय देवाल दर्शन जाल्ले कशी जालं ते ह्रियमाण कालनद्या कालनद्या म्हळ्यार काळ काल रूपी नदी न्हंय जी आसा तांतू ह्रियमाण म्हणजे व्हांवन वचून क्वचित तरती कश्चन एक जीवाले तो तटांत पोहोचता तशीची म्हाकाय देवाले दर्शन जाल्ले हांव विचार केलेलो आज पर्यंत की हे शक्यच ना कल्ल्याक हांव अधमस म्हणून हांव पतीत आसा पापी आसाव म्हाका अच्युत श्री कृष्णांगल दर्शन कशें जातलें शक्यच ना जाल्यार जाल्लें म्हाका कशें जाल्लें तें काल नदीन तूं व्हांवन 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 कोण भाग्यवान कोण जीव असता तो तटात स्पर्श करता आणि चैतन्य महाप्रभू मागीर म्हणटा ती कोनो भाग्ये कारो संसार क्षयोन्मुख होय साधू संगे तोबे कृष्ण रती उपजय कोनो भाग्ये म्हळ्यार
त्या जीवाक भाग्य ज्यावेळी जाता तागल भाग्याल उदय ज्यावेळी जाता तरी तागल्या संसाराक क्षय जावचे वेळ जाता. क्षय म्हळ्यार नष्ट जावचे. संसार म्हळ्यार आता हे जन्म मृत्यूच्या चक्रस पळय ते क्षय जावचो वेळ ज्यावेळी जाता ताक ते भाग्य प्राप्त जाता. कसलं भाग्य ते? साधू संगे तोबे कृष्ण रती उपजय. ताका भक्तांगल संग मेळता आणि त्या भक्तांगल संगात येऊन मागे तो भक्ती करतची ताका श्री कृष्णाच्या प्रती एक रती किंवा एक आकर्षण उत्पन्न जाता हृदयांतून. तरी भाग्य हे खंयचे भाग्य? भक्ती उन्मुख सुकृती म्हळ्यार अनेक जन्म जन्मांतरांतू आम्ही जे थोडे भक्ती केल्या आम्ही अज्ञात रूपी आम्ही भक्ती केल्या म्हळ्यार आमकां कळना ते आम्ही भक्ती केल्या म्हणून. आता आमी रस्त्यार वता आसता कोणी हरिनाम संकीर्तन घेवन वता आसता ते देवाल नांव घेता आसता आमी नांव ऐकलंय अज्ञात सुकृती जाली. आमकां ताजे अर्थ कसले ताचं महत्व कसलें आमकां काय कळ्ळनी तरी आमगेल कानान तो देवाल नांव गेल नवे ती अज्ञात सुकृती जाली. आतां कोणेल नांव आसा गोविंद म्हणून अरे गोविंद हांग यो रे थंय वच अशें करी गोविंद गोविंद म्हणटा आसता देवाल नांव घेता रावतात आमी. आमकां त्यावेळी कळना की आमी देवाल नांव घेता आसता तरी देवाल नांव घेता घेताची आमगेल अज्ञात सुकृती जाता. अशी अनेक जन्मांतर कोण हळू पूर्वाभ्यास येईन ते नैव मागीर कल जाता आमगेले ते भक्ती उन्मुखी सुकृती आमी जे सुकृती आमगे जे भक्तीचे पुंजी आमी जे प्राप्त केलेले असता ते व्हड होवन आत्ता आमगे भाग्य निर्माण जाता. कसलं भाग्य? भक्तांगल संग प्राप्त करूक. तरी अनेक जन्मानंतर आमकां भक्तांगल संग मेळटा. ही संधी सगळ्यांक मेळना आणि अनेक लोकांक मेळनूय त्या संघाचे लाभ तांकां ते घेना ती तांगेल भाग्य तितलो तांगेल पुंजी तितलो वाडनी अजुनी. त्यामुळे ती तांकां संग मेळ्ळे जाल्यार ते सुदृढ रूपेण भक्ती तांणी करनी सुरू करनी तांणी. त्यामुळे ती हे भाग्य तर ज्यांनी भक्तांगल संग प्राप्त करून भक्ती करचे प्रारंभ केल्या तांगेल भाग्यागेल उदय जाल्ल्या अशी आमी समजून घेवया. साधू संगे तोबे कृष्ण रती उपजय. की साधू संग म्हळ्यार भक्तांगल संगांत येवन आमगेल मनांत मागीर श्री कृष्णांगल प्रती एक आकर्षण रती एक स्वाद जे असता ते उत्पन्न जाता. आणि एक राय आशिल्ले अनेक वर्ष पूर्वी तांगेल नांव आशिल्लें मुचुकुंद म्हणून. तो मुचुकुंद रायाल नांव ऐकले हांवें. श्रीमद भागवतांतू तांगेल वर्णन आसा 10व्या स्कंदांतू. ते न्हिदत आशिल्ले एकदम न्हिदंतू त्यावेळी काल येवन ताका लात मारली तांकां आणि तांकां जागृत अवस्थेंतू तांकां काल येवन भस्म केले आणि तेजे नंतर मागीर श्री कृष्ण आयले थंय आणि कृष्णाला दर्शन केलें तांणी. आता मुचुकुंदल इतिहास बरो आसा जाल्यार आतां आमकां वेळ ना तांगेले चर्चा करूंक. तर मुचुकुंद रायाने एक सुंदर ह्या संदर्भात एक श्लोक म्हणल्या. भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज् जनस्य तर्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः. भव अपवर्गः भ्रमतो यदा भवेज् जनस्य. एक कोणी माणूस एक मनुष्य आसा ताका कल जाल्यार भव अपवर्ग भ्रमतः तो भोंवतय आसता प्रपंचांतू ह्या जगांतू आणि भोंवतची
यदा भवेज, भवेज म्हणता की जाता, तो योग्य जाता. कसल्या खातीर योग्य जाता तो? भव अपवर्ग. भव म्हळ्यारी ह्या जगाक भव म्हणटात. भव कलाक म्हणटात ती ह्या जगाक. भव म्हळ्यारी जावचे, कल जावचे, मांतर जावचे, रोगी जावचे, पुनर्जन्म परत प्राप्त करचे, मृत्यू प्राप्त करचे, जावचे, मृत जावचे. भव त्यामुळे हाका भव. आणि अपवर्ग म्हळ्यारी हांगथान मुक्त जावचे. भव अपवर्ग म्हणे ह्या कोणी एक मनुष्याक ह्या संसारांत भोवन भोवन भ्रमण करता करता करताची ज्या वेळी तो चिके योग्य जाता, भव अपवर्ग, मुक्तीसाठी तो चिके योग्य जाता, की आता मुक्ती मार्गारी चलूक तो योग्य जाता, त्यावेळी कल जाता अच्युत. तरीही अच्युत सत्समागम. ताका देवाला श्रीकृष्णागल भक्तांची प्राप्त करूची संधी मेळटा. त्यावेळी तो देवाल भक्तांत संगांत येता तो व्यक्ती. आणि देवाल भक्तांत संग येवन मागीर कल करता तो. सत्संगमो यर्ही तदैव सद्गतो. तो आता सद्गती म्हळ्यार सद्गती आमगेल कल्ला श्री कृष्ण. सद्गती त्या सत्संगात येऊन ताका कळता की मगल जीवनाचे उद्देश कसले, सद्गती कसले. परावरेशे त्वयी जायते रतिही. रती म्हळ्यार ते एक आकर्षण. तर भक्तांगल संगांत येवन अश करून ताका कल जाता. ताका श्री कृष्णांगल प्रती एक आकर्षण उत्पन्न जाता, तीव्र एक रती. रती शब्द महत्वाचे आसा. रती म्हळ्यार एक ते तीव्र आसक्ती देवांगल प्रती. आणि परावरेश म्हळ्यार जगत अलनाथ. तरी अशी आम्ही आज सगळे देवाल भक्तां संगात आयली ती. आम्ही आता ह्या प्रवचनांचो कोणी जे कोणा कितले लोक असतात हांगा हात मागत ना. 100 असत काय? माझ 81 असत. 81 असत, 80 असत ती. तर आम्ही सगळे आणि थोड्या थोड्या जाग्यात 2-3 भक्त बसल्या ती. तर 100 लोक असतले हांगा. तर आम्ही जे हांग 100 लोक असत ती, तरी आम्ही पूर्व जन्मांतू भक्ती केल्या. आता ह्या जन्मांतू आमकां भक्तांगल संग मेळ्ळ्या. आणि भक्तींतू प्रगती करूक एक संधी, सुसंधी आमकां मेळ्ळा आता. आता हळूहळू आमगेल मनांतू कृष्णांगल प्रती आता कल जाता, आकर्षण वाढतं जाता, वाढतं वता. तर आता भक्तांगल संघाचे हे महत्व. आता आमकां हे अनमोल एक रत्न आमकां मेळ्ळ्या नवे. आता आम्ही कृपण जाऊ नये. कृपण म्हळ्यार कला कंजूस, कंजूस जाऊ नये आम्ही. आमकां जे मेळ्ळ्या, जे निधी, जे एक धन, अनमोल धन आमकां मेळ्ळ्या, ते फक्त आम्ही स्वताकडे दवरणे, आम्ही ते दुसऱ्यांक दिवका. ते तशें केल्यार आमगेलें धन वाडता. आज खिशांतू आमगेले 100 रुपये असल्यार आमी कोणाक 50 रुपये दिल्यार आमगेले खिशांत फक्त 50 रुपये उरतात. जाल्यार भक्तीन तशें ना. आमगेल जर थोडे भक्ती असल्यार आमी थोडे भक्ती आनी दुसऱ्यांक दिल्यार आमगेली भक्ती वाडता. ही विचित्र गणित असे. देवाला धामल गणित है. वृंदावनाच गणित आणि प्रपंच गणितांची के पार्थक्य म्हळ्यार एक भेद आसा. तेमिती आम्ही दिवका. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो न तारे ए देश. तर चैतन्य महाप्रभून आमकां उपदेश दिल्या की आम्ही सगळ्यांक कृष्ण भक्तीचे उपदेश दिवका. सगळ्यांक म्हळ्यार कल्लें जे आयकूंक तयार आसा ती तांकां. कोणी जर आयकूंक तयार ना जाल्यार आमी सांगून उपयोग ना.
जाल्यार आमकां आतां भक्तांगल संग मेळ्ळें नवें. आतां मेळ्ळें जाल्यार आमकां दुसऱ्यांक दिवका. जे बरे वस्तू आमकां मेळ्ळे आसल्यार आमकां अन्य व्यक्तींक दिवका. वायट वस्तू मेळ्ळे आसल्यार त्या दिवची ना आमी. फक्त जे बरे वस्तू आसत ते आमी वांटून घेवका. तर आत्ता ज्यावेळी आम्ही वाटतं असती दुसऱ्यांका कृष्ण भक्ती तरी आम्ही कसली करका आमगेल मनोभावना कशी आसका आणि तांकां कशी आमी प्रेरीत करचे. आता एक पृष्ठभूमी एक बॅकग्राऊंड जाला की आमी आता आयली भक्त तो आमगेल एक जबाबदारी कितलो व्हड आसा आमचे वरी की आमकां आतां दुसऱ्यांक भक्ती दिवका तांकां कशी प्रेरीत करचे. ताचे पयला प्रेरीत करचे पयलीं आमकां समजून घेवका की आमगेल मनोभावना आमगेल मनाची स्थिती आमगेल विचार कशी आसता ती. तरी सर्वप्रथम म्हळ्यार की आमकां अशी समजून घेवका की हांव दास आसा, सेवक आसा. हांव कोणे प्रचारक व्हड प्रचारक न्हय. हांव देवाल दास आणि देवाला भक्तांगल दास हांव. आणि त्यामेती आता हांव कोणाक सांगचे वच्चेस देवाल बद्दल तागलय दास हांव. आता आमकां लोक प्रभू म्हणून आपयतात म्हणून आमकां विचार करूं नये की हांव प्रभू जालो म्हणून न्हय. फक्त आमी दुसऱ्यांक आपयतना प्रभू म्हणटात कारण ते आमगेल प्रभू आसत पण आमी दास. आमी सगळ्यांगल दास अशें न्हय की आमी फक्त वरिष्ठ भक्तांगल दास आसत आणि नवीन भक्तांगल आमी दास ना म्हणून आमी तांगेल प्रभू म्हणून न्हय तशें न्हय. आमी सगळ्यांगल दास. अभक्त असत पळय तांगलय आमी दास आसत. पण त्या लोक आमगेल सेवा स्वीकार करना ती कशें करचें आमी. जबरदस्ती होऊन तांगेल सेवा करूं जायना आमी. जे स्वीकार करूं तयार आसतात तांकां वचून आमी आमगेल सेवा दिवचे. त्या ही भावना आमगेल जावका मनांत. केन्नाय आमी अशी विचार करूं नये की हो भक्त ना पण हांव भक्त आसा, हांव श्रेष्ठ आसा, ह्याच पेक्षा हांव बरो आसा. ताका कल्लय गोतना, देव कोण म्हणून गोतना, कर्म सिद्धांत कल्ल गोतना, भगवद्गीते ज्ञान ताका गोतना. चल म्हाका गोतच नवें, हांव ह्याच पेक्षा हांव बरो आसा. अशी ह्या प्रकाराचे घमंड अहंकार अशी येऊ नये आमगेल केन्नाय मनांत. त्यावेळी आमी स्वताक विचार करतात की हांव तागल सेवक आसा, हांव तागल दास आसा. तरी अशें आमगेल मनांत केन्नाय अधिकारी आसना. मग तो महत्वाचे आसा. त्यामुळे त्यामिती आमकां दिक्षा नंतर दास किंवा दासी अशी आमकां नांव मेळटात. जाल्यार हें आमी केन्नाय मनांत दवरका. म्हगेलें नांव कसलें? म्हगेलें नांव कृष्ण दास. म्हगेलें नांव जगन्नाथ दास. हांव दास आसा. अशें न्हय की हांव प्रचार करतना हांव दास राबना हांव प्रभू जालो म्हणून न्हय. हांव दासाची प्रत्येक अवस्थांतू हांव दास. तरी हें आमी मनांत दवरका पयलें. दुसरें म्हळ्यार आमी समजून घेवका की हांव करता न्हय. करता म्हळ्यार कसलें? करता म्हळ्यार करून हांव प्रचार करून म्हजे मिती तो व्यक्ती भक्त जाल्लो. हांव कितलें बरें प्रवचन दिलें किंवा हांव कितलें ताका समजून सांगितलें ताका आनी इतलें ताका हांव कन्विन्स केलें ताका पळय अशी कृष्णच देव आसा अशी म्हजे मिती तो भक्त जाल्लो ना तशें न्हय. आनी तागेले एक इतिहास आसा. जसं हांव पयलीं सांगलें न्ही की अनेक जन्मापासून तोय भक्ती करता आशिल्लो त्यावेळी आमगेले भेट जाली आतां. आमगे मुखार तो आयला आतां. कल्ल्याक आयलो तो? देवान पेटयलो ताका आमगेल मुखारी आनी देवान आमकां पेटयलें तागेल मुखारी. एक संपर्क जाल्लो आमगेले. भगवद्गीतेंतू देव श्री कृष्ण म्हणटात न्ही कल म्हणटात की कोणाक श्लोक गोतस्वय देव हृदयांत आसा
भ्रमण सर्वभूतानां यंत्रारूढानी मायया. की देव श्री कृष्ण सगळ्यांगल हृदयांत असती आणि आमगेल भाऊचे आणि आमगेल जे ब्रह्मण असत ताचे नियंत्रण ते करता ती. त्यामुळे आमगेल शेजारी कोण राबतात ती, आमगेले कोणी आमगेल मित्र कोण असती, आमगेल ऑफिसान काम करणे कोण असती, आमकां आनी कोण मेळटा ती, सगळे ह्या देवाला योजनेन जाता. आमगेल कर्म सिद्धांतानुसार जाता. आम्ही ते न्हंय आणि नदी प्रवाहाचे उदाहरण दिलेलं पळय थोडे वेळ पयले. तातूंत लाकडाचे कुडके पळय येतात वता ती आणि थोडे वेळा खातीर येतात ती, मग ते परत विंगड जातात ती, मागीर तोच लाकडा कुडको आणि दुसरे कडेन तण काय गवत असता ताचे सांगत वता. अशें करून आमगेले सगळे संघ प्रत्येक जन्मान तूं बदलतो राबता. त्यामुळे आता तो आमच्या मुखार आयला आणि आम्ही ताका देवा बद्दल सांगचे इच्छुक आसती म्हळ्यार हागले कले इतिहास आस. पूर्व जन्मांतूय ताणें काही भक्ती केल्ली आशिल्ली जाल्यार ताका आयकूत ना, आमकां आयकूत ना. त्यामुळे आम्ही आता प्रयत्न करचे सांगूक की हांव करता न्हय. अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते. ते देवाल मायाशक्ती प्रभावांत येवन तो मूळ व्यक्ती असता तो विचार करता की करता अहम, हांव करणार व्यक्ती हांव आसा. ते हे कर्ता भाव जे आसत ते आमकां प्रचार करताना मनांत येवं नये. की मज मिती तो भक्त जाल्लो, हांव प्रचार केल्लो मिती तो भक्त जाल्लो, हांव ताका पुस्तक दिल्ली मिती तो भक्त जाल्लो. त्या कागल हृदयांतू देव आसा, देवान ताका प्रेरणा दिलेली आमगेले संघ येवच्याक ताणें भक्ती अनेक जन्मांत करता तो तयार जाल्लो भक्तांगल संघ प्राप्त करूक आणि तो आत्ता तयार आसा देवाला शब्द आयकुच्याक. आतां आमगेले मुखार आयला तो. आता आमी ताका सांगता ती, आमी आमगेल कर्म करता ती, आमगेल जे सेवा आसा ते आमी करता ती. जाल्यार आमकां गोत ना की तो आयकतलो की आयकचना की कसलें. तो गंभीरतेन आमगेले वचन घेतल की ना आमकां गोत ना. आमी प्रयत्न करचे. कल विचार करका की हांव निमित्त, हे तिसरे पॉइंट की स्वताक आमी निमित्त समजून घेवका. हांव प्रचार करता जाल्यार प्रतिनिधी हांव. आमगे जे गुरु वर्ग आसा ती गुरु परंपरा आसा, हांव श्री कृष्णाला प्रतिनिधी, हांव गुरु परंपरेगल प्रतिनिधी. तांगेले प्रतिनिधित्व करून हांव ह्या व्यक्तीका कले कृष्णाचे बद्दल सांगूक प्रयत्न करता आसा. हांव निमित्त आसा, इन्स्ट्रुमेंट. आता आम्ही सगळ्यांनी स्वतः अशी समजून घेवका की जे काय देवाला सेवा करता आसत ती आम्ही देवाला हात ताणतो एक निमित्त. गुरु परंपरेगेला हात ताणतो आम्ही निमित्त. निमित्त मला कळलंय की करता म्हळ्यार देव आणि गुरु परंपरा, आम्ही फक्त निमित्त. आता हात ताणतो आमगेले कसले यंत्र वगैरे असल्यार त्या यंत्रान जर म्हळ्यार की हांव हे लाकूड कापल्या, की आता आम्ही कले रांदप करता आसती आम्ही भाजी कापता आसती चाकून म्हणल्यार पळय हांव कापलाय हे सगळे भाजी. ते चाकून कापलोय न्हय, तुम्ही कापलं ते. तुमगेले हातान चाकू आशिल्ले, चाकू हातान घेवन तुम्ही कापलाय. तो चाकू केवळ एक निमित्त आशिल्लो. तशीच आमकां एक निमित्त करून देव आमगेल द्वारा लोकांक भक्त करता ती. तागेल हृदयान भक्त आसा देव आसा ती, आमगेल हृदयांतूय आसा ती. आता तशी आम्ही देवाला निमित्त समजून घेवका आणि त्या प्रमाणे आम्ही करका. आता नेक्स्ट त्याच्या नंतर म्हळ्यार की
देवारी देवाल कृपेरी आम्ही अवलंबून का निर्भरच का की हे कृष्ण, हे राधाराणी, हे गुरु महाराज, हे गुरु परंपरा तुमगेल्या कृपा मज्जेरी असो, तुम्ही कृपा केल्यारी मागीर हांव चिके दोन शब्द म्हाका उलोवचें जातलें. नाजाल्यार म्हाका हांव निमित्त म्हाका जावची क्षमता ना, म्हाका पात्रता ना निमित्त जावचें. तुम्ही आमकां शक्ती दिल्ल्यारी, बुद्धी दिल्ल्यारी मागीर हांव निमित्त हांव हांव जावची क्षमता येतली म्हाका. जशी प्रभुपादान बोटींतू ते दोन सुंदर भजन त्यांनी बरयलेले पळय, तशी त्यांनी प्रार्थना केली की हांव आतां अमेरिकांत आयला, आतां हांकां कशी हांव समजून दिवं कृष्ण भक्ती म्हळ्यार कसलें. हे रजगुणांत आसती, तमोगुणांत हे लोक आसती, ताका हे दिव्य गीतात संदेश कशी हांव समजून घेवं. हांव आतां पूर्णतया तुमगेले कृपेरी अनुकंपार हांव निर्भर आसा अशी कोण तांणी प्रार्थना केली आणि आम्ही तशी प्रार्थना करता. आता देवारी निर्भर असचे अर्थ म्हळ्यार कसलें. श्रीकृष्णाने अर्जुनाक कल सांगलें कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमींतून की अर्जुन तू युद्ध करी, तुगेल कर्म नाव युद्ध करणं, तू करी जाल्यार आयकून घे की हे तुका मनान चिके संशय आयल्या नव्हे, संकोचच नव्हे तुका की युद्ध हांव करचें ना, म्हाका हे त्याग करून वचचें ना. आतां हांव तुका सांगता की हे तुगेल जे शत्रू आसा ती तांगेल हांव संहार केल्या. युद्ध तुम्ही पांडवांनी जिंकून घेतल्या. तर श्रीकृष्ण करता त्यांनी म्हणलं की हांव हे कौरव वगैरे सगळं तांगेल सर्वनाश जाल्ल्याची ऑलरेडी जाल्ल्या तांगेले. जाल्यार प्रभुपादाला लेक्चर हांव एक प्रवचन आयकता आशिल्लो थोडे दिवस पयले. ते म्हणटा आशिल्ले की ज्यावेळी श्रीकृष्णाने अर्जुना सांगले की अर्जुन हांव हे जिंकून दिल्या तुज खातीर हे युद्ध, आतां तूं न्हिदे, आराम कर, तूं न्हिद, तूं युद्ध करू नाका, हांव जिंकला ना हे तुज खातीर अशें म्हणलें कृष्णाने ना. कृष्णान कल म्हळें हांव जिंकून घेतला तुज खातीर भय, जाल्यार तूं युद्ध कोरका, तूं मगल निमित्त कोण तूं युद्ध करी. निमित्त मात्र भव सव्यसाचीन, हे सव्यसाची तू मगल निमित्त हो जावन तू युद्ध करी. हांव जिंकल्या तुज खातीर म्हळ्यार हाचो अर्थ हे न्हय की तूं आतां न्हिदून काडका आरामशीर. न्हय, तूं युद्ध करका. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच. तू युद्ध करी आणि युद्ध करताना मगल निरंतर स्मरण कर तूं, म्हाका उगडास करी मगले. उगडास करता करताच तू युद्ध करी. हाका म्हणटा ती कृष्ण भावनामृत म्हणून, कृष्ण चेतना. तशीची ज्यावेळी आम्ही प्रचार करता ती कृष्ण तांकां भक्त बनवता ती, जाल्यार आम्ही निमित्त जाता ती. निमित्त जातना आमगेली कृष्ण चेतना जावका. एक आमगेली एक निर्भर आसून देवाल वरी की तुम्ही भक्त, तुमगेली इच्छा असल्यार आता मुखार आमगे जो माणूस आसा तो भक्त जातलो. हांव प्रयत्न करता, अशी न्हय की हांव बसून रावचें, देवाली इच्छा असल्यार जातलो ना तो भक्त. न्हय, आमी प्रयत्न करता. आणि हेज नंतर महत्वाचें म्हळ्यार की आमकां उगडास दवरता मनांत की हांव प्रचार केल्ले, हांव प्रयत्न केल्ले म्हणून मुखारचो व्यक्ती भक्त जातलोची अशी कांय खात्री ना. त्यामिती अनेक वस्तू आमी मनान दवरका की आमी चिके जे फळ आसा आमगेले प्रचाराचे, आमगेले प्रयत्नाचे, ताचे पासून चिके निरासक्त रावका, चिके आमी उदासीन रावका. म्हळ्यार कसलें की तो भक्त जायनी म्हळ्यार रडता बसचें ना, जायनी तो भक्त आणि आता प्रचार बंद करतलो आता.
आणि कोणाका प्रचार करना हांव 2 लोकांक प्रचार केले तर भक्त जायनी ती 100 लोकांक करा ती 100 लोकांक 2 लोक भक्त जातले असू दे करात आम्ही करता रावचे आमकां गोतना की देवाला योजना कल्लस म्हणून देवा श्री कृष्णांक कोणा कोणा भक्त बनवचेस म्हणून आमकां गोतना आम प्रयत्न करचे आमगेल कामां कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन नव्हे नैवे ते साधारण कर्माचे पण आम्ही आता भक्तीच उलयत आसत ती प्रचार करता आसत आमी तर थोडे कधी केन्ना केन्ना भक्त जातात ती केन्ना जायना ती तशी आमी चिक्के निरासक्त रावका प्रचार करताना आणि प्रचारान तो पूर्ण आमगेल्या हृदयान आमी प्रचार करका आणि हांवें विचार कोरने की मुखारच्यो व्यक्ती इतलो पापी आसा खाता पिता सगळें काय करता आतां हो कल्लो आयकतलो हो कशें भक्त जातलो आणि हाका प्रचार करून कसलो उपयोग कसलो उपयोग ना अशी विचार कोरनाय आमी आता इतिहासान तो कितलो व्यक्ती आसा ती जे मस्त पापी आशिल्ले रत्नाकर म्हणून व्यक्ती आशिल्लो तो कितलो पापी आशिल्लो जाल्यार नारद मुनी कृपा प्राप्त जाल्या ताका आणि कल कोण जालो तो मागीर वाल्मिकी जालो मृगार म्हणून एक पापी व्यक्ती आशिल्लो तो नंतर शुद्ध भक्त जालो नारद मुनी कृपेने तशी इतिहासान तू अनेक उदाहरण आसात आणि आम्ही तशी मुखारच्या व्यक्तीक तो केन्ना भक्त जायच ना आमी अशें विचार करून वचूं नये आमगेलें काम आमी करता आमी सांगू जायना कोण भक्त जातलो कोण जायच ना केन्ना केन्ना आमकां दिसता की न्ही हो जातलोच भक्त आनी तो जायना केन्ना केन्ना आमकां विचार येता की हो केन्नाय भक्त जायच ना आनी तो जाता अशी अनुभव असतात त्यामुळे ते आमगेलें काम फक्त आमी प्रचार करचे आणि देवाली इच्छा कृष्णागली इच्छा आसल्यार तो आमगेली इच्छा पूर्ण करतलो कारण भक्त ते प्रार्थना करतात ती श्री कृष्णागल चरण कमलान की आमकां कृपा करून भक्त बनवाय तुम्ही भक्त त्यांना जाऊ दी म्हणून जावच्याक तागेल भक्त होवच्याक आमकां चिके प्रार्थना करका एक प्रार्थनात्मक भाव आमगेल्या हृदयांत आसका श्री कृष्ण हे गुरु परंपरा आता हांव प्रचार करचे प्रयत्न करता आसता म्हगेल कसली पात्रता ना योग्यता ना जाल्यार तुम्ही म्हाका निमित्त बनून हाका भक्त बनवा तुम्ही अशी ही आमगेल्या भावना आसता आणि म्हळ्यार की आतां पळयात ह्या जगांतू सगळ्या पतीत आसा ती कलियुगांतू ज्यावेळी जगाय मधाय तांकां प्रचार करूंक नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर वचुलेले आणि ते पिवन पडलेले आणि तांणी एक प्रहार केले नित्यानंद प्रभू तांगेले मत्ताक तांणी प्रहार केले रगत आयले तांगेल मत्तांतनू त्यावेळी चैतन्य महाप्रभून ऐकून हे खबरी ताका इतलो कोप आयलो की ते धांवत आयले आणि ताणें सुदर्शन चक्र भायर काडलें मधायक मारूक त्यावेळी नित्यानंद प्रभू तांगेल पांयां पडून प्रार्थना करूं लागले की तांकां मार नाकात तुमी केले म्हळ्यार कलियुग चल्ल्या कलियुगांतू राक्षस भरल्या ती असुरी प्रवृत्तीचे लोक भरल्या ती सगळे असुरी प्रवृत्तीचे आसा ती त्यामुळे ती तुमकां जरी राक्षसी प्रवृत्ती लोकांक मारचे आसल्यार तांगेल शरिराक मारचे आसल्यार तुमकां सगळ्यांगल हत्या करका पडटले त्यामुळे ते तुम्ही शरीराला हत्या करू नका ती तांगेल भितरी जे एक असुरी प्रवृत्ती आसा ताका नष्ट करात तुम्ही तशीची आम्ही विचार करका की सगळ्या पतीत आसा ती पापी आसा ती आता या कलियुगांत त्यामुळे ती श्री कृष्णांग चरणांत प्रार्थना करून आम्ही आमगेल प्रयत्न करचे आणि एक म्हळ्यार आम्ही तांगेल मुखारची के उत्साहान येवका आम्ही श्रद्धावान आसका
आमगेल मनांतू श्रद्धा ना, उत्साह ना, तर तागल हृदय परिवर्तन कशें जातलें? त्यामुळे आम्ही उत्साही आसका, ताका समजून घेवका की आमगेलो उत्साह आसा, आमगेली एक निष्ठा आसा. आणि आमकां जास्त ज्ञान नसल्यारय, जर श्रद्धा असल्यारय आणि 2 शब्द तांकां सांगले, त्या 2 शब्दांचो प्रभाव खूप व्हड होऊ शकता. आता कोणे व्हड पंडित आसा आणि व्हड लेक्चर दिता, प्रवचन दिता, जाल्यार तागेले मनांत जर श्रद्धा नाशिल जाल्यारय कोणे हृदयात परिवर्तन जायच ना. जे कोणी एक साधारण भक्त आसा, जास्त काय पांडित्य किंवा जास्त ज्ञान ना शास्त्रांगले, जाल्यार एक हृदयापासून श्रद्धा आसा, तीव्र श्रद्धा आसा. आणि त्यानं वचून कोणाक सांगले, 2 शब्द सांगले, ताचे प्रभाव खूप जास्त आसतले. त्यामुळे ती आमगेली श्रद्धा आमी सुदृढ करता प्रचार करताना. मागीर मुखार आसलेल्या व्यक्तीक ताचे प्रभाव पडता. आणि केन्ना जबरदस्ती करून तांकां. आमी तालिबान जावं न्हय. कळ्ळें? तुमी हे करले जाल्यार तुका कापून दिता बंदुकान. जप कोरका, कीर्तन कोरका. गोंयांतूय अशी जाता केन्ना केन्ना मस्त कितलो भक्तांगेल कुटुंबांतू अशी झगड जाता ती. की हे आयकना ती भक्ती करूंक आणि खूप मस्त जोर करतात म्हजेर भक्ती करूंक. जप करणे, तो कीर्तन करणे, अशें करणे, तशें करणे. घरांत कितलं सगळं जाता ती भांडणां. त्यामुळे आमी अ, जबरदस्ती तशें करूं न्हय. प्रेमाने समजून तांकां प्रेरणा दिवन आमी तांकां भक्तींतू हाडूंक प्रयत्न करता. आणि आमगेले उदाहरण आमी अशी दवरता तांगेले मुखारी. आमगेले एक वागणे, आमगेले व्यवहार, आमगेले उलोवचे पद्दती अशी आसका, आदर्श आसका की मुखारचे व्यक्ती तो प्रभावीत जावन तो विचार करतलो की हां, हे लोक इतले तांगेले उलोवचे इतले बरे आसा, हांवूय तांचे मणकेचे हांवूय भक्त जाता. जाल्यार हांव उलयत कशें एक आनी करता दुसरें म्हळ्यार तो कशें मागीर आयकतलो आमगेलें. तो म्हणटा ना ना तुम्ही म्हणटा ती की तुम्ही च्या घेवन ये, हे घेवन ये, ते घेवन ये, जाल्यार तुमी वचून हॉटेलांत च्या पिता हांव पळयल्या त्या दिवस तुमकां. मागीर कशें चलतलें तें? हय की ना? त्यामुळे ती आमी तशी अ, एक उदाहरण तांगेले मुखार दवरता आणि प्रेमान तांगेले बरोबर व्यवहार करता. अशी आमी जर प्रयत्न केल्यारय मागीर श्री कृष्ण आमकां नक्की अ, यश दितले आमकां. निमित्त आमी जावन उत्साहान सेवा करचे आनी आमगेली साधना आमी करता म्हळ्यार आमकां त्या उलोवची शक्ती मेळटा. लोकांगेल हृदय परिवर्तन करची एक शक्ती आसता पळयात, ते आमगेल्या हृदयांतल्यान येता देवाले कृपेन. बरे तरी थोडे आतां हे उगडच दवरात की श्रद्धेने श्रद्धा उत्पन्न जाता. निष्ठेने निष्ठा उत्पन्न जाता. उत्साहाने उत्साह उत्पन्न जाता. इतरांक जर आमकां श्रद्धा दिवची आसल्यारय आमगेल्या हृदयांत इच्छा आसका, श्रद्धा आसका, निष्ठा आसका, उत्साह आसका, मागीर आमी दुसऱ्यांगेल्या हृदयांतू आमी आमकां दिवचें जाता. तर बरें हांव आतां प्रवचन हांगा विराम दिता.